नमस्कार. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे 16-17-18 तारखेक हाजे म्हाका खात्री आसा की चर्चा जावन डिस्कशन जावन जशें बिल युनॅनिमसली दोनी हावजांनी पास जाल्ले बाय ऑल पार्टीज तशें म्हाका खात्री आसा की हे ताजें इम्प्लिमेंटेशन जावपाची अत्यंत गरज आसा. इट इज द नीड ऑफ द आवर म्हणटा तशें. आनी म्हाका खात्री आसा की हे ह्या 3 दिसाच्या डिस्कशनाच्या नंतर इम्प्लिमेंट जातलें. कित्याक नारी शक्ती आमी जेन्ना म्हणटा महिला शक्ती तांकां तर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार ही काळाची गरज आसा. आनी सगळे पार्टी विरोध करनासतना बेश्टेच राजकारण करनासतना महिलाचे तर खरेंच तुमकां पडून गेल्ले आसा. महिला तर खरेंच खऱ्या अर्थान तर तुमकां सगळे क्षेत्रांत तर फुडें वचून डिसिजन मेकर्स जावपाक जाय. जाल्यार तुमी सगळ्यांनी एकत्र येवन सगळ्या कडेन मागता की तुमी हे माननीय प्रधानमंत्रीचे हात बलकट करात आनी हें बिल पास करून घेयात.